एकदां सॅम्पलिंग करून केड्याची सॅम्पलां तशीच आंब्याची सॅम्पलां घेतल्या आनी एकदां आमी लॅबान धाडटले तपासणी करपाक कितें खंय भायर सावन येयल्या जाल्यार ताचेर कितें रेजिड्यूज आसा हाजें टेस्टींग जातलें. तशेंच एक डावटफूल नेचरांनी अशें आमी थोड्याच्यो ज्यो CCTV फुटेजीस आसा हांगा त्योय एग्जामीन करून पळयला कितें एक्टिविटीज दिसता आनी डावटफूल आसल्या कारणानूय आमी 2-3 एक सॅम्पलां घेतल्या. 2 दिसांनी ताजो रिपोर्ट येतलो. सो हाज्या वयर मागीर फुडली आमची कारवाय जातली. तेज्या भायर आमी पोरवोरी वाठारान चिकन शॉप आनी रेस्टॉरंट बंद केल्लें आसा आनी कोलवाले एरिया फाटल्या कारसवाडा एरियांनी चालू केल्ले आनी थोडे उरलेले तेवूय कंटिन्यू करून ते 2-3 रेस्टॉरंटां थिंगा बंद केल्या. सो हो एक आयचो समरी आसलो. टोटल 18 प्रमायसीस इन्स्पेक्ट जाल्ली आसा आनी 18तल्यान 8 बंद केले. आनी एकदां आमी एक रावंड चॅक केला. सो सर्वेलन्स केला रुटीन जो आसा तो आमी म्हणलेले की आमी चालूच दवरतले म्हणून. सो वी हॅव टेकन अ सर्वेलन्स ड्रायव्ह सॅम्पल्स काडलेले आसा. हे आमचे आतां रुटीनली चालूच उरतले. हे 8 बंद केले ते सगळे रेस्टॉरंट आनी कितें ना चिकन शॉप आसा आनी बारीक टी स्टॉल्स आसा आनी रेस्टॉरंट आसा. आनी एकल्याक फायन मारलेली आसा की यार्डान ताका सांगलेलें आमी लायसन्स घेया म्हणून FDAच्यान चालू करत. सो विदावट लायसन्स ताणें परतें चालू केलें म्हणून ताका 10,000 फायन घातलेली आसा. सो यार्डानूय जे कोण फूड ऑपरेटर्स होलसेलर्स आसा तांकां FSSAI लायसन्स जाय पडटा. सो फाटल्या खेपे आमी तांकां नोटिसीस दिल्ले. चडशा जाणांनी काडले आतां लायसन्स पूण एकलो जो आमकां विदावट लायसन्स मेळलो म्हणून ताका 2 फायन घातली. तशेंच फाटले टायम जे आमी बंद केले ते प्रमायसीस व्हेरीफाय केल्ले आसा आनी 1-2 जाणांनी कंप्लायन्स दिवन बरें केल्लें आसा. सो दॅट इज ऑल्सो वन पॉझिटिव्ह थिंग. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.